श्रमधामाची काणकोणा राबयल्ली संकल्पना गोंयभर व्हरून पावोवपाचो संकल्प सभापती रमेश तवडकरान जाहीर केलो। गांवांत पातळिल्ल्या ड्रग्साचेर आतां जाणट्यांनी नदर दवरची पडटली अशें ताणें सांगलें। खोतीगांव गांवडोंगरी काणकोणच्या आदर्श युवा संघान फातर्फ्याक कार्यावळ घडोवन हाडली। श्रमधाम येवजणे अंतर्गत आनीकय लोकांक घरां बांदून दितले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें। ड्रग्साच्या वाडट्या वेव्हाराचेर तो उलयलो। रमेश तवडकार आनी बाबू कवळेकारान तरणाटे खेळगडे आनी पत्रकारांचो भोवमान केलो। आणि आज आमच्या मतदारसंघातले प्रमुख कार्यकर्ते आणि अशाच पद्धतीने अख्ख्या गोंयभर जे चालू आसा, गोंयभर सगळीकडे जे जे प्रत्येक फिल्डांत फुडें सरले जे लोक आसात ते खंयच्या धर्माचे जावं जाल्यार त्या लोकांची नांवां त्या भागाच्या हे घेवन तांचो भोवमान केलो हे आमच्या स्पिकरान कळयलें आनी त्या प्रमाणात चालू केलें आसा। एक बरी गजाल ज्याक प्रत्येकाचे कार्याची पावती आपली म्हणलं की आम्हाला सरकार म्हणले की पुढे तुम्ही भोवमान शॉल घालतले तुमकां हे दिले तुमी जर ताचो इम्पॉर्टंट तुमचो हा ते पळया सरकार पाळूंक जायना, सगळ्यांचो संस्कार जायना, संस्कारा खातीर आमच्या गोंयच्या तेवूय केल्ले म्हणजे कितें जर तुमी सोदून म्हणजे व्यवस्थीत त्याच्या फिल्डाक फुडें सरलात, तुम्ही आपले पद्धतीन काम केलें आसा, समाज कार्य केलें आसा, म्हणजे वेगवेगळ्या फिल्डाक काम केलें आसा म्हणून तो भोवमान आणि इकडून कशें घेवप हे बरी म्हणजे काळाची गरज। आयज जर कोणी बरें काम करता ताका जर आपण शाबासकीचे जर थाप कोण मारत जाल्यार त्या मनशाक आनी स्फूर्ती येता आपल्या फिल्डाक काम करपाक। कसलें जावं कसलें फील्ड आसूं सरकारच्या नियमानुसार रातचे 11 नंतर सगळं बंद आणि खरं 11 नंतर बंद जावपाक जाय त्या सगळ्यांनी ताका बंद जे नियम आसा ते नियम पाळपाक जे नियम पाळना ताजेर कडेन कारवाय जावपाची आवश्यकता आसा। म्हणजे ही जी कारवाय आसा ही ऑथॉरिटीन करपाक जाय। ऑथॉरिटी आज जर आमी म्हजे काणकोण म्हाराष्ट्र पळयतले बऱ्याच गजालींचे आमी कंट्रोल हांवें म्हाज्या सगळे म्हणजे पुलीस जावं ऑफिसर कलेक्टर आतां सगळं कंट्रोल करपाक त्यामुळे आतां कशें हांव सरकारचे ह्या सगळ्यांतल्यान यंत्रणेची ताजेर एक नदर आसता। आमी फाटल्या वर्सा 20 घर बांदली, आमकां प्रचंड आनंद मेळ्ळो। म्हणजे एखादी आमची पांय नाशिल्ली ती भयण आसता आमची पृथ्वीबाई ताका पांय ना एकदा एक्सिडेंट जाल्यार पांयच गेलो, 2 बहीण घेवन ती आतां गर्वान छाती म्हणून सांगता आज आपल्यागे म्हजो भाव आहे रमेश तवडकर आपलो भाव आहे छाती म्हणून कित्याक की तें घर केन्ना करूंक शकना तें अपंग आसले कारणान आसली पृथ्वीबाई केन्नाच करपाचें एक ती पयली घटना केली त्या घरांतली 6 लोक 7तले 5 जाण डिजेबल तो चलो एक्सिडेंटान गेला 2 मोठी जावची आवयची पांय मान्य करून ती पांय लोक केला आनी बापूय म्हाका एक चली फक्त कितें प्रायवेट काम करता आनी ते फक्त आदार ह्या घरा करता आमी घर बांदले पूण जे आमचे सदन असले कार्यकर्ते तांणी अशें डिक्लेअर केले त्या घराक लागणारे तांदूळ, त्या घराक लागणारी साखर, त्या घराक लागणारे दैनिकी जी आसा न्ही म्हयने हांवें सांगूना म्हज्या बरोबर आहे तांदूळ व्हरून दिता ताका साखर व्हरून दिता ताका लागणारे सगळ्या प्रकारचे साहित्य आसा न्ही भलतोच कार्यक्रम व्हरून दिता आमी करता मागीर खूब जाणां करता तातूंत एक आनंद जो आसा न्ही एक वेगळोच आसा आनी हो आनंद आमी घेता आनी तो आनंद आमी केपेचे कार्यकर्ते आनी ते कोण करता ते सगळे आमी केले भारतीय पार्टीचे कार्यकर्ते। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।